गोंय सरकारान आलवारा जमनी संदर्भात जे अमेंडमेंट काडला ते फाटीं घेवचे अशी मागणी सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेन केल्या। आयतारा सत्तरीकारांनी सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेच्या बावट्या सकयल एकठांय आयले। आलवारा जमनी संदर्भात सत्तरींतले शेतकार सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेच्या जाहीर सभेक सुमार 500 जण वांटेकार जाल्ले। हे सभेन सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात वावुरता म्हूण सरकाराचो निशेध केलो। पुर्तुगेजांच्या वेळार आमकां कसोवपा खातीर दिल्ले जमनी आतां आमचे सरकार काडून घेवपा खातीर वावुरता असो आरोपय सभेन जालो। कॉन्ट्रॅक्ट करता जमनीचो लीज म्हणून तसो सरकारान आमकां लीज म्हणून पयलीं पोर्तुगीज टायमार जमीन दिली। जमीन दिताना 10 वर्सांचो पिरियड घातलो, प्रोविजनल लीज म्हणटा तेका। ह्या 10 वर्सांच्या पिरियडान तुमी कल्टिवेशन करूंक जाय बंद जमनी अशें सरकारान सांगलें। सगळ्या लोकांनी आमचे जे आलवारा होल्डर आसा तेंच्यांनी कल्टिवेशन केलें आनी तेज्या उपरांत मालकी म्हणटा जो आलवारा आसा तो कायमचो केलो, म्हटल्यार परपेच्युअल केलो आनी लोकांनी फोरय बरी दिले। आनी पोर्तुगीज टायमार असो एक सरकारान कायदो आसलो, ते डिग्री अंडर 3602 उल्लेख जालो। तेतून म्हटलें कितें की 20 वर्सांचो जो कोण फोर फारीक करतालो वांगडाच ताका मालकी मेळटली। आनी थोड्यांचे डेफिनेटिव्ह जाले, डेफिनेटिव्ह म्हणटा ते 15चे काडटा, थोड्यांक जाणटे खबर आसा 15 आनी 5चे काड म्हणून दोन आसा आतां डेफिनेटिव्ह म्हटल्यार 15चे काड सरकारा प्रमाणे। आतां ह्या 15चे काडटाकय तेंच्यांनी अर्ज कर म्हटला फॉर्म 2021 आनी जे 15चे काडटा 5चे काडटा तेकाय हें कर म्हटला तेंच्यांनी अर्ज कर म्हटला। आतां अर्ज करतना वेगवेगळे डॉक्युमेंट सांगल्या, जे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट आसा ते आमकां ट्रान्सलेट करपाचें आमच्या कडेन कुवत ना। महाराष्ट्रान परिस्थिती जाल्यार तशी आमची जावपाची जाल्यार आमकां पयशे भर म्हटल्यार तुमी रेग्युलायज करपाक 5 रुपया ते आमकां शक्य ना, कित्याक जर एकट्याची 20,000 जमीन आसा जाल्यार 1 लाख रुपया सादारण भरचे पडटले। सादारण शेतकऱ्याक परवडचें ना, म्हणून आमी आतां कितें निर्णय घेवपाचो हो आमी ठरोवंक जाय। आलवारा जमनी कायदेशीर आसात हे दाखोवपी सरकार शेतकऱ्यां कडेन मागता ते सरकारान पणजेन आपल्या संबंदीत खात्यान सोदचें असो आदेश सरकाराक सभेंतल्यान दिला। दुसरें सजेशन म्हटल्यार जर तुमी अर्ज कर म्हटला तो आमी जे डॉक्युमेंट मागले ट्रान्सलेशन जावं वेगवेगळे डॉक्युमेंट लाय म्हटल्यार ते डॉक्युमेंट लावपाची आमकां ताकद ना। ते तुमच्या कडेन डॉक्युमेंट आसा ते तुमी सोदा आनी तुमी प्रत्येकाच्या जो कोण अर्जदार आसा ताका तुमी लायात। एक ट्रान्सलेटर नेमा पोर्तुगीज जाणा जावन एक ट्रान्सलेटर नेमा हें ट्रान्सलेशन करपाक, आमकां तें शक्य ना। आनी एक आतां फेस्टिवलाचो जो उल्लेख जालो, जेन्ना आमच्या पणजेच्या नांवान जमीन आसा आमच्या कडेन लिंक करपाक कांय ना, तेजेर इन्क्वायरी जावंक शकता। ही इन्क्वायरी तुमी पणजे करची न्हू, ही इन्क्वायरी तुमी वाळपय करची। आदवोगाद शशिकांत नायकान आलवारा जमनीच्या कायद्या विशीं म्हायती दिली। तो म्हणटा आलवारा जमनी संदर्भात सरकारान काडिल्ले अमेंडमेंटां ही बेकायदेशीर आसात। सरकार तशें करपाकच शकना। It is said to be a line of land reforms. जमनी अपडी उरता तो कल्टिवेट जावचो, लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळची आनी लोक सेल्फ सफिशियंट म्हणजे आपल्या पांयाचेर उबे रावचो हो तेजो फाटलो उद्देश आशिल्लो। आनी ते जेन्ना असाइनमेंट दिल्ली ओरिजिनल असाइनमेंट जेन्ना आलवारा दिल्या तेन्ना तेतून काही बंधनकारक गजाली सरकारान करपाच्यो आशिल्ल्यो। तेच्या अंडर दर वर्सा लँड सर्वे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी त्या जमनीचें इन्स्पेक्शन करपाक जाय आशिल्लें की तुका समजा हांवें जमीन दिली तर तुवें अंदूच्या वर्सा कल्टिवेशन कितलें केलें, दर वर्सा कितलें कल्टिवेशन केलां तें अशें पळोवपाचें आशिल्लें। आनी बंधन एकूच आशिल्लें तेतून की 10 वर्सां तुमची जमीन कल्टिवेट जावपाक जाय। जेन्ना 10 वर्सांत जेन्ना तुमची जमीन कल्टिवेट जाली त्या वेळार ते तशें ते रिपोर्ट करतले आनी तो रिपोर्ट केल्या उपरांत तुमकां परमनंट टायटलाचें एप्लिकेशन तुमी करूंक शकताले। आनी परमनंट टायटलाचें एप्लिकेशन जेन्ना तुमी करता तेन्ना आनी एक गजाल आसताली की पयलीं 10 वर्सां तुमी फोर भरताले, पूण जेन्ना परमनंट टायटलाचें जेन्ना तुमी एप्लिकेशन करतले तेन्ना तुमी एका वेळार 20 वर्सांचो फोर फारीक करूंक शकताले पडटालो। म्हणजे तुमकां परमनंट ऑक्युपंट क्लास 1 तुमी जाले, हो कायदो ओरिजिनल आशिल्लो।
थंय तेंच्यांनी एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप म्हणून एक कायदो काडलो. म्हणजे ज्यो जमिनी पोर्चुगीज गव्हर्मेंटान लोकांक दिल्ल्यो त्यो एबॉलिश केल्यो असो कायदो. पूण तो कायद्याचेर त्याच कायद्याचेर आर्ग्युमेंट करपाक इनफॅक्ट बॉम्बे हायकोर्टात बॉम्बे वता सद्या मदीं मदीं. आनी म्हाज्या मतान कशें आशिल्लें की ज्यो जमिनी कल्टिवेशन करपाक दिल्ल्यो त्यो जमिनी तुमकां अश्यो रिवर्ट करपाक मेळच्यो ना. म्हणून तुमकां सांगता हांव एकूच गजाल की जर 10 वर्सां जर कल्टिवेट केल्यो, ज्यो जमिनी कल्टिवेट केल्ल्यो आसात, ज्यो जमिनी तुमच्या ताब्यात आसात, म्हणजे कशें तुमच्या आज्या पणज्याक दिल्ल्यो जमिनी जर तुमच्या ताब्यात आसात, ते गव्हर्मेंट केन्नाच रिवर्ट करूंक शकना. 2007 एक अमेंडमेंट केली, तेच्या उपरांत 2018 दुसरी अमेंडमेंट केली. आणि ह्यो ज्यो अमेंडमेंट केल्या त्यो लँड रेव्हेन्यू कोडचे अमेंडमेंट, दे आर इनलिगल. मंत्री रोहन खंवटेक आमच्यो जमनी काडून घेवपाचो हक्क ना. ताची दादागिरी सत्तरीकार खपोवन घेवचे ना. सरकार लोकांचें आसा आनी लोकांक जाय तेंच सरकारान करपाक जाय अशें रणजीत सिंग राणे उलयलो. कायदेशीर फॉर्मेलिटी करिना म्हणटा जाल्यार तेची जमीन काडून घेता म्हणटा. इतले सत्तरीचे जमनी काडून घेवपाक इतले हांगा कितें भाजून पेयलेलें आसा काय कितें हांव तुमकां विचारतां. काल सकाळचो रोहन खंवटे जेका कांयच खबर ना, काल सुद्दां तो बॉसिंग करता, आपूण सीज करतलो. हो सीज म्हणजे कितें शब्द? अरे सालादाराची पावर जावंक ना आमच्या सत्तरीन येवपाक, तो सीज म्हणून शब्द तूं वापरता आमकां. तर आमी एक सांगता, गव्हर्मेंट हे आमच्या खातीर आमी केल्ले, आमी जशें ठरयता तें करपाक जें निवडटा ताका सरकार म्हणटा. सरकार आमच्या वयर न्हू, हें तुमी लक्षांत दवरा. आनी भुमिपुत्र हांगा ठरयतले सार्वजनीक. आनी म्हाका सांगा, तुमी भितर एक आयता वाचलां, तेणी 3 एक्ट पास केले. 2007 एक एक्ट केलो, एबॉल्युशन ऑफ आल्वाराले. 1914 केलो, एबॉल्युशन ऑफ प्रॉपर्टीशीप आनी टायटल एंड ग्रांटी. आनी आतां म्हणटा तो आल्वाराचें हें दिया, कितें दिया, तुमी दिया ट्रान्सलेशन करून. आनी तूंच आमचें 1914 एबॉलिश केला, ती गव्हर्मेंट जमीन म्हणटा. म्हणजे कॉन्ट्राडिक्टरी, म्हणजे कशें आपुणूच तेजें खोडून काडा, आपुणूच तेका एमेंड करा आनी आपुणूच तेका आल्वारा होल्डर म्हणा. मिनेरांच्यो मीन खणीच्या लिजांचें नूतनीकरण जाता, मात सामान्य मनशाच्या सरकारानच दिल्ली जमनी कायदेशीर कित्याक जायना असो प्रश्न राणेन केला. की 1955, 1952, 1950 तुका जी लिजा दिल्ली साळगांवकार, डेपो आनी तिंबलो, हे तुमच्या मंत्र्याचो जावय, हो तुमचो मंत्री जेचो जावय आहा ताका लीज दिल्ले आहा. तेजेर जेन्ना कायदो करपाचो वेळ येयलो तेन्ना तो सुप्रीम कोर्टान गेलो. कोण? मायन ओनर. म्हाजे 55 लीज आसा आनी म्हाका पुर्तुगीजान दिला, तुका दिवपाक रायट ना. तर तुजे 55 जे लीज आसा, 55 लीज पोर्तुगेजान तुजे स्टॅम्प जाता. आनी 100 वर्सांचो लक्ष्मण गांवकाराचो हे आपलो आल्वारा स्टॅम्प जायना. हांव विचारता ताका. तेन्ना आमी सगळे संघटीतपणान आमी 2 गांवांनी तुका सांगता, 3 गांवांनी सत्तरीक पांया कडेन हेका गव्हर्मेंटाक लागीं हाडिल्ले आसा. 1993 हांगासर आंदोलन जालें. आमची मागणी कितें आसली? आयजय भाव आमचे खूब जाण येयल्ले आसा, विविध प्रश्नाचे येयल्ले, आल्वाराचेच येवंक ना. हांगासर खूब प्रश्न आसात. मेन प्रश्न म्हणजे आल्वारा आतां आमच्या गळ्याक पाद लागला, हेणी लायला. दुसरो प्रश्न, एनक्रोचमेंट जमीन, गोवा गव्हर्मेंट दिव जमीन. लोकांनी कसल्यो काजी आसा पूण तेजे रजिस्टर जावंक ना. तशेंच मोकाशान जमिनी आसा जे लोक भोगतात पूण ती अजून फूल डिक्लेअर जावंक ना. तर ह्यो सगळ्या तरेच्यो मालकी आहा, संपूर्ण मालकी. आमचो अंतीम ध्येय कितें आसा की संपूर्ण मालकी. आयज प्रत्येकान आपले मतभेद विसरोन एकठांय रावपाची गरज आसा. तशेंच सत्तरी भुमिपुत्र संघटना लोकांक हाचो हक्क मेळे मेरेन बरोबर रावतली अशें आश्वासन रणजीत सिंग राणेन दिलां. तुमकां आश्वासन दिता की भुमिपुत्र संघटना जी आसा ती शेवटचो मनीस, शेवटचो शेतकरी आमचो भुमिपुत्र जो पर्यंत मालक जायना तो पर्यंत हे आंदोलन थांबपाचें ना. इतलो शब्द तुका जाहीर 1970च्या गांवच्या भितर तुमकां हांव दिता. आनी हे आयज जे विरोध आसा ते आयच्यान सुरू जाले. तुमचे आमचे बळ कशें आहा, आमचे 4 लोकांचे बळ हे तुमची शक्ती. आयज हो शब्द, आयज ही संख्या ही आयज सरकाराक हेचो आवाज कळटलो आनी हेचेर योग्य विचार जातलो. 1 and 14 आसा, 1/4 उतारो हो केवळ आनी केवळ जर आसलो, ताका जर सपोर्टीव सेल डीड ना, इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग ना, सक्सेशन डीड ना, वील ते बी गोंयाचे ते जर ना जाल्यार ताका वालोर ना, हे सुप्रीम कोर्ट म्हणटा. आनी तो आमी 1 and 14 आमी घेवन आमी आमचे मालक आसा म्हण आमी
सुख स्वप्नान आसा. तर आमी त्या दिसा अशें ठरयलें की हो 114 114चो उतारो तेजेर गव्हर्मेंट म्हूण आसा, ते गव्हर्मेंट जो पर्यंत आसा तो पर्यंत एन्क्रोचर किंवा हे आसा तो शब्द गुलामीचो शब्द आनी तो पर्यंत तो भुमिपुत्र आमचो थंय प्रॉपरायटर मालक म्हणून जायना तो पर्यंत आमी तो तेका मानिना. ते दाखोवपाक आमी 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दिसा तेका जाहीर रित्या आमी थंयसर ह्या दिकेचेर तेका जाळो. हेचें कारण एकच की जो पर्यंत भुमिपुत्र तेजे मालक जायना तो पर्यंत आमच्या दृश्टीन 114 वालोर ना. आलवारा जमनी संदर्भात खासा ग्राम सभा घेवन विशय सुटावो करचो अशी मागणी सभेंतल्यान हरीश गावसान केल्या. आमचे कोण सरपंच जावं तेजे मेंबर जावं सरपंचाचे पंच मेंबर तांकां हांव आव्हान करता की जशें मोल्ल्या स्पेशल 70च्या भुमिपुत्राक लागून ग्रामसभा जाली, जमनीक लागून ग्रामसभा जाली, तशेंच सगळ्या पंचायतीक हांव विनंती करता की तेंच्यांनी ही स्पेशल ग्रामसभा आपोवची आनी हेची जाण सरकाराक वयची. आनी दुसरी गोष्ट जे सरकाराचे बाकी इतर एलिमेंट आसा कितें कायदे आसा ते सगळे फाटी घेवन सरकारान आमच्या 70 परत आमकां सगळी सर्वे करून आमच्या नांवार क्लास 1 जमीन दिताले तेन्ना आमी वगी रावताले. बाकीचे तुमचे कायदे बिदे आमकां कांय नाका. सरकारान आलवारा जमनीचो हक्क शेतकाऱ्यांकडल्यान काडून घेवचो अन्याय करचो न्ही, तशेंच सरकारान काडिल्ले अमेंडमेंट फाटीं घेवचे असो सभेन थाराव घेतला. सरकार म्हणटा आयज आमी तुमची जमिनी जी तुमची नाच तुमी कोणूच न्हू आनी आमी केन्ना बी जमिनी तुमच्या कडसून घेवंक शकता असले आमचे कायदे सालाजारशाही म्हणटा तेच्या पेक्षा वायट कायदे आमचेच सरकार आमच्या माथ्यार मारता आनी म्हणटा तुमी उगी राहा फक्त प्रोसेस करा. हे शक्य ना. आमी म्हणटा गोंयांतले कितलेशेच भाग शिक्षीत आहा, व्हडल्या व्हडल्या शहरांचें नांव येता, आमची फकाणां येता, आमी कुरवाडी म्हणटा, आमी लोक बेश्टेच न्हिदोन आसा म्हणटा आनी कितें खूब आमचेर आरोप जाल्ले आमी आयकता. म्हणल्यार एक सांगूंक सोदता आनी तांकां खबर नाता जे शहरी भागांतले लोक आसा. आयज जर आलवारा प्रश्नाचेर गोंयांत खरे कोण लोक उठलेले आनी खरे कोण जागृत आसा जाल्यार 70 लोक आसा. हे तेंच्यांनी याद करचें. आनी खूब भागांत गोंयांत हो प्रश्न म्हटल्यार ते न्हिदोन आसा. 70 लोक न्हिदोन ना. आयज आमी गोंयांत दाबोवन दिता. ताका दिसो की आमी अनपड आसात नाल्यार अशिक्षीत आसात. आमी खरे जागृत लोक आहा, आमी खरे शिक्षीत लोक आहा आनी आपल्या स्वताच्या गोंया राज्य सरकारान आलवारा जमिनी आसा ती लँड रेव्हेन्यू कोटा अंडर हाडिल्ली आसा, कोटा अंडर. आनी आमी आयज ठराव घेता ते तेंच्यांनी विड्रॉ करचें म्हणून. जे रेग्युलेशनाचे नोटिफिकेशन काढलेले आसा ते विड्रॉ करचे म्हणून. गोंय सरकारान तशेंच जे फ्रॉड केल्ले आसा एमेंडमेंट्सान, जशे 2007चो एमेंडमेंट, जसो 2014चो एमेंडमेंट, जसो आतांचो 2017चो 18चो एमेंडमेंट, हे सगळे इलिगल आसा, फ्रॉड आसा आनी आमी आयज ठराव घेता ते फाटीं घेवचे म्हणून, विड्रॉ करचे म्हणून. आनी जे सरकारान गोंय राज्य सरकारान प्रायवेट लँडाचे कन्वर्सेशन स्टार्ट केला, जो तेंच्यांनी प्रक्रिया प्रोसेस स्टार्ट केला. आमच्या जमिनीन 70च्या भुमिपुत्रांच्या जमिनीन तो मागीर वायल्ड लायफ झोन आसूं, तो मागीर गव्हर्मेंट लँड म्हणून लायलो आसूं, ते झोन काडून उडोवचे हो आमी ठराव मांडटा. आनी गव्हर्मेंटान जी लॅटिगेशन घातलेली आसा विविध कोर्टांनी, जे म्हणटा की सगळ्यो जमनी आमच्यो, जे कायद्यान आनी ट्रेडिशनली आमच्यो आसा